सर आयज धनगर कम्युनिटी वांगडा तुमी मिटिंग्स घेवन तेंचे इश्यूज आशिल्ले कितें ते धनगर कम्युनिटीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकार, ताच्या लिडरशिपीच्या सकयल त्यांचे 12 तालुक्यातले अध्यक्ष, हांव आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हेंच्या वांगडा मिटींग जाली. एक म्हणजे तेंचे रिजर्वेशन जे ट्रायबला खातीर आसा ते कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करता. आरजीआय कडेन तेंचे गवळी धनगर म्हणून नोटिफिकेशन काडपाक ते ताणें धाडला. आरजीआय कडेन आमी फॉलोअप करता. दुसरें तांची घरां जी आसा ही 90% घरां रेव्हेन्यू प्रॉपर्टी. त्या सगळ्यांक सांगला की तुम्ही अंडर एनक्रोचमेंट तुम्ही अप्लाय करा. जो ताका आमी अंडर एनक्रोचमेंट जी रिलीज केली ती घरां रेग्युलरायज करता. गेली 60 वर्सां त्या घरांनी ते रावतात. सरकार तुमची घरां रेग्युलरायज करपाच्या दृश्टीन म्हणजे सिरियस आसा. तुमची घरां सगळी आमी जाता तितके बेगीन ते रेग्युलरायज करून ताका दिता. आनी एक सर अटल आसरा हेजेरूय तुमची मिटींग अटल घेतली. आश्राचेरूय काल मिटींग जाल्या. अटल आश्राचे मेळावे ज्या मतदारसंघात 50च्या वयर एप्लिकेशन आसता त्या मतदारसंघात जाता तितके बेगीन मेळावे लागतले. आणि तेंचे व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट्स आनी ताका जे कितें हे दिवपाक जाय ते थंयसरल्या थंयसर घेवन एका म्हयन्या भितर ती एप्लिकेशनां क्लियर करून तांकां पयशे दिवचे.